very stressful म्हटायचे बॅग घेऊन पण तो प्रीताची वांगडी जाऊची ना तो मडपाना तू असं सोड उळास दोतो नी हा ते कुवेट स्ट्रीट हॅलो हाय केशव हाय सगळी हाय बरी येवकार तुमकां आनीक व्लॉगां म्हगे न्यू व्लॉगान सगळे म्हगे सपोर्टर्स सबस्क्रायबर्स एंड इवन दोज हू डोंट लायक मी तुमकां सगळ्यांक येवकार ओके म्हगे व्लॉग चोवपाक कोणा येना पाबंदी ना पाबंदी कोंकणी उतरो येना पाबंदी ना सो सगळ्यांक तुमी चोवपा जाता कॉमेंट मातशें बरें मारे सो आयज मुगे एनर्जी वेरी लो आहा मुगे वॉयसूय वेरी लो आसतलो अशें कोन्न सीक फिलींग आहा म्हाका अशें कोन्न हांव तोंड पिल्लें फ्रिजांत चड राती पिल्लें सो मुगे नाकूय व्हांवता एट द मोमेंट व्हांवना तें अशें कोन्न काम बी कोत्ताय कामार आसतना तेदो व्हांवता सो मातशें अशें कोन्न तकली दुखोता आनी आय एम फिलींग सीक सो हांवें चिंतिल्लें ओके मातशें एनर्जेटीक जावपा हांव सबस्क्रायबर्सांक उलयतलें आनी मातशें मुगे मायंड आनी अशें कोन्न रिलॅक्स्ड फील जाता मातशें तकली बी जड जाल्या वेरी स्ट्रेसफूल म्हटाय ते भाशेन आयज लेट पावलां ऑलमोस्ट 10 ट्रेन्स हांवें मिस केल्यो बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रेन येता तेदो भितर सरपाक ओन्ली 1 पर्सन भितर सरता इतू फूल आहली इतू रश सो ऑलमोस्ट 10 ट्रेन्स हांवें मिस केल्यो हाफ एन आवर हांव मेट्रो स्टेशनाको रावलां आनी मागीर फायनली हांव मुगे बॅग घेवन चेपलें भितर तो येता मो कित जात तें जायन तें मो कित्याक कितू ट्रेन्स येयल्यो ना तो ते अशें कोन्न 3 ट्रेन्स बी जातकच फूल आहाय जाल्यार एक एम्प्टी ट्रेन धाडटाय पूण तेम ती ट्रेनूय धाडना सगळीं चड लोक आहलो दिसता आयज कितें मुको कोण जालें सो हांव लेट पावलें येयलें रोप धुयलो रांदिल्लें लेट जालो मागीर हांवें चिंतिल्लें ओ ब्लॉगू ना व्हिडियो शूट केलो ना कित्याक मुगे ऑन द स्पॉट सगलें हांव केन्नाय बेगीन येयलें जाल्यार शूट कोता मुगे फेवरेट कॉर्नरा बसोन सो लेट पावलें टायम मेळो ना म्हाका शूट करूंक आनी तो बरें लेट रावन शूट कोता कित्याक मुगे अशें कोन्न एनर्जी हें आहा न्हू मातशें हें बरी अशें कितें म्हणटाय तें उतरां येयनाय मुगे तोकली आयज सो हे ब्लॉगां हांव न्हू हांवें शूट केलो चोय तो व्हिडिओ आहा ओके तो हांव इन्क्लूड कोतोलें ओके हांवें तो हें करूंक ना घालोंक ना कित्याक मंडे ट्युजडे गूड फ्रायडे होली सॅटरडे येयली सो हांवें तेदो व्हिडिओ घालोनाय ते हांवें गूड फ्रायडे हांव आदले प्रिवियस फ्रायडे आहली चोय लास्ट तेज्यान लास्ट फ्रायडे आहले तेदो शूट केलो हांवें तो सो म्हाका तो घालपा मेळो ना तो एड कोता हांव आय होप सो यू ऑल वील एन्जॉय तितू हांवें बरें यमी यमी कितें दाखयलां शॉपिंग सो वन प्रश्न तुमकां मातशें आन्सर कोराय म्हणटलें कितू प्रश्न कोता टिचर काय मू ना म्हाका ते केन्ना येताय न्हू तकलें प्रश्न सो ते विचारपा दिसताय तुमकां बिकॉज इट वील हेल्प मी ऑल्सो आय नो लॉस दीस जाता आन्सर करपाक बट चोयाय वी आर नॉट इन अ क्लास सपोज आम क्लासी आहली इन स्कूल कॉलेज तेदो टिचर कितें विचारता सो आम आन्सर करूं मातशें लायक कम्फर्टेबल आसनाय बट हियर तुमगे घरान बसोन आहाय तुम कोण चोयना एक कमेंट माराय तुमगे हें फेवरेट कितें हांव तुमकां प्रश्न कोत्ताय तेजे आन्सर दियाय तुम कोण चोवपाना ओके फकत हांव हें कोता तुमकां
तुमगे नाव काडटलें जे कोण करेक्ट आन्सर दितो तेगे नाव. ओके, सो प्रश्न मुगे तो हो, तुमगे फेवरेट कोंकणी कांतारां आसतलें. ओके, सो ते फेवरेट बरें पयलीं आदलें पासून आसल्या जाता. मे बी जे तुमकां दिसता कोणें आयकिल्लें ना आसतलें, जे पयलीं FM रेडिओचेर बी वाजतालें. सो आतां जनरेशना ते सॉंग खबर नाही आसता न्हू. सो इफ यंग पीपल आर वॉचिंग माय ब्लॉग, तुमगे मम्मी डॅडी को विचाराय. ओके, लायक ओ तुमगे तेंपा तें बरें फेवरेट सॉंग खंयचें आहलें. सो लायक अ रेर वन, युनीक वन, वीच मोस्टली हे जनरेशनान आयकिल्लें ना तें सॉंग. ओके, कमेंट कोराय दॅट सॉंग. आनी हांव ट्राय कोत्तोलें टू गूगल दोज लिरिक्स and I will try to sing that song for the person who comments that song. Okay, तुगे नावय काडटो आनी तुगे ते कांता तुवें सांगिल्लें तेंय म्हणपा ट्राय कोत्ता, बिकॉज आय थिंक सो आय एम अ गुड सिंगर. वॉट यू ऑल थिंक? कित्याक हांवें लास्ट विडियोन बरें म्हणलेंशें कांता, बरें मेलोडी आनी सगळें बरें ट्युनान म्हणलेंशें न्हू. म्हाका आतां रियलायज जालें की इवन आय कॅन सिंग मोर. पयले एशें दिसत न्हू लॉज दिसता. नाव आय एम कॉन्फिडंट. सो कमेंट कोराय. ओके, आय नो यॉल आर लायक वेरी एनर्जेटीक पीपल. तुम कॉमेंट करून सो हांवें ते विडियोन तुमगे नांव आनी गांव कॉमेंट कर म्हळ्यार कितू जाणांक काय वर तुम कॉमेंट केल्ले, कितू बरें दिसलें म्हाका. आनी तूं एशें को पार्टिसिपेट करपा जाय. पार्टिसिपेट केलें न्हू म्हाकाय बरें दिसतलें, तुमकांय बरें दिसतलें. एशें को दिसता बोथ द साइड्स taking part in this video. Okay, so I hope so. तुम कमेंट कोतुली मो your favorite song कोंकणी. कोंकणी आनी खंयचें केन्ना आयकिल्लें ना न्हू. आय होप सो म्हाका ते लिरिक्स मेळ्ळ्या पुरो. गूगल मातशें आतां तेंपार न्हू गुगलाक हिस्ट्री बूक बी कोंकणी हिस्ट्री बूक आहा जा कोण जाणा गायनाचो. सो या मेट जालें मेळ्ळ्या पुरो. सपोज तुमकां लिरिक्स आहाय जाल्यार तेय शेअर केले जात तुमी. ओके, आनी कितें मुगे न्हू एक लायक इट्स नॉट माय फेवरेट सॉंग बट इट्स अ वेरी नायस सॉंग. एक वेरी फेमस मुवी तुलें. ओके, ती मुवी आय थिंक सो 10 years back रिलीज जाल्ली आसतली. आय एम नॉट श्युअर अबाउट केदो जाल्ली ती, बट ते मुवीन फेमस एक्ट्रेस आहा आनी फेमस कॉमेडियन्स आय मस्ट से. ओके, ती वेरी फेमस मुवी. आनी आय डोंट नो इफ यू ऑल हॅव वॉच्ड इट. हांवें ती म्हाका दिसता आमगे थिंगा तें प्रायमरी स्कूल आहा चोय थिंग फाटल्यान चोयल्लें. थिंग व्हडली स्क्रीन घाताली थिंग चोयल्लें हांवें ती. हांव ल्हान आहलें तेदो, बट आय रिमेंबर बिकॉज ती मुवी बरी आहली, वेरी मिनींगफूल. सो ते मुवीतू हांवें ते सॉंगा हें नांव उगडास आसना. सो आय रिमेंबर दॅट मुवी, द नेम ऑफ द मुवी. सो हांवें तें गूगल केलें एंड लकीली I found that song. I did not find the lyrics. So हांवें ते लिरिक्स हायचे बुरयन काडले. So I will sing that song and after that वचना काय व्हिडिओ मुगे आहा चोय बरो व्हिडिओ शूट केलाय. यम्मी व्हिडिओ शूट केला आहा तोचे. ओके, आनी आफ्टर दिस सॉंग I will club both these videos आनी एक ब्लॉग कोता मोदे सोण वचना काय. आनी मुगे व्हिडिओ प्लीज शेअर कोराय मातशें. आनी मुखार जायत गांवान पावल्यार बरें दिसतलें. जायत गांवान पावलां हांव, कितू गांव भोंवता थ्रू माय व्हिडिओज. कितू आखो संवसार भोंवल्या भाशेन हूंय बायलगांव पासून पावलां. सो बरें दिसता. सो खंयच्या गांवां पावलां थिंगाय धाडल्या बरें जातालें अशें. हय न्हू, शेअर कोराय व्हिडिओ. लायक गोंयकारां शेअर कोराय कोंकणी व्हिडिओ आनी कोणा शेअर कोरचे. दुसरें केल्यार जाता पूण
खबर नाही, मे बी ट्रान्सलेशन येत जाल्यार दे वील अंडरस्टँड. सो आय होप सो यू ऑल वील शेअर आनी लायक कोराय, लायक एश को आहा लायक थम्स अप कोण नाही एश को. ओके तें कोराय, सबस्क्राईब कोराय कोण सबस्क्राईब केलें ना जाल्यार. ओके आय वील स्टार्ट विथ माय सॉंग. कित्याक हें चड उणें अशें केलां कोणें, थोडे तोटे मोणे थोडे शाणे, देवा खुशी बिणे विबाट करून जिणे, मनशान मागून घेतलां हें निर्मोणे, कोणा कितें फावो तें वांटलो तोच जाणा, तागडी ताची वांकडी जावची ना. संवसारांत कितें आसा तें देवान दिलां भोगूंक आमकां, निती स्वतान मेजून दिलां तें, थोडे तुका थोडे ताका थोडे म्हाका. जालें. बार म्हणा काण जाणा, बार म्हळें हांव, यू नीड टू एप्रिशिएट योर ओन सेल्फ, because no one will appreciate until and unless you appreciate your own self. गुळा सुत्तलो कोंकणीन सांगता, तुम न्हू एश को तुम दिसता आपूण हें काम बरें कोता जाल्यार मे बी तूं एक्सपेक्ट कोता दुसरोय तुका म्हणटलो हें तुवें काम बरें केलां, बरें जालां सारकें, एप्रिशिएट कोता म्हूण तुगे एक्सपेक्टेशन्स दवरता. बट मोस्ट ऑफ द टायम्स तूं एक्सपेक्ट कोत्ता तें जावपाना. सो तेका लागून फर्स्ट लर्न टू एप्रिशिएट योर ओन सेल्फ. सो सोदां एश कोन्न कितें कोत जाल्यार सोदां म्हण तुवें बरें केलां, मे बी तो म्हणपाना तुका, तें म्हणपाना तुका तुवें बरें केलें ना, म्हळ्यार चडशी डिमोटिवेट कोत्ता इच. पूण तो म्हाका म्हणपाना बरें जालें म्हूण. आसूं सोड, हांवें म्हण न्हू म्हाका आय बिलीव इन माय सेल्फ न्हू की हांवें कितें केलें तें बरें केलें म्हूण. सो बिगस्ट एप्रिसिएशन तुवें कोरपा जाता तुगेलें. कित्याक तूं दुसऱ्या फाटल्यान रावल न्हू हो म्हाका एप्रिशिएट कोतो तें म्हाका एप्रिशिएट कोतो, कोण एप्रिशिएट कोरपालें. ओन्ली फ्यू ऑफ देम विल एप्रिशिएट. सो दिस आय हॅव लर्नड की तुवें यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ आनी तुवें तुका एप्रिशिएट करपा जाय म्हूण. तेन्ना तूं मुखार पावतलें ओ तूं मुखार पावतलो. उगडास दोतोली येस आय नो तूं उगडास दोतोली कित्याक तूं मुगे आयकताय. सो कमेंट कोराय तुमगे सॉंग. ओके आनी आतां मुखार तुमी मुगे तो ते दिसा शूट केलो चोय बरो व्हिडिओ तो चोय. ओके हाय केश हाय सगळीं हाय बोरी जेली. आतां हांव भायर येयल्लें बाळदुबाय. सो बेश्टें वॉका वयतालें आनी डे टायम हांव येवतां येयलो, नायट टायम हांव केन्ना येवना. दिसांनी भोंवपा न्हू गोरमी चड जाता, नायट टायम बरें दिसता थंय. ट्रॅफिक कितू आहा ती. हांव चलत म्हाका एक पब्लीक लायब्ररी दिसती पडली. सो ही फाटल्यान आहा ती लायब्ररी दुबाय पब्लीक लायब्ररी. हांव आयज अनलकी कित्याक आयज क्लोज्ड हाफ डे आहली. सो मे बी बेटर लक नेक्स्ट टायम दुसरे पार्टी येवपाचें. पूण आय थिंक सो मेंबरशीप आहा थिंगा. सो चॅक कोता बुक्स बी मेळटाय जाल्यार. चल मुखार या न्हू बंद आहा. थिंग मुखार व्हडलें मॉस्क आहा दाखयता थंय. आनी पेट्रोल पंप हें आनी केसो झाड काय क्रीपर एश केसो दुदी बी जात तें.
हिंग उबा आहा तें कुवेट स्ट्रीट फाटल्या बोर्ड आहा राव दाखयता थिंगा म्हाका खंय तरी बरें बॉम्बे आईस्क्रीम शॉप दिसती पडलें फाटल्याच branch is in Bombay. Parveen Navi Mumbai, Okay. Manin Kamode. ओके सो ही आईस्क्रीम हा पहिले सारखी नॅचरलचा टेस्ट बल्ला होता सो को बॉम्बे बी रावताय जाल्यार तेंगे टेस्ट कोराय व्हॉट इज द नेम Old Mumbai Street. ओल्ड मुंबई आईस्क्रीम ओके थँक यू Thank you, ma'am. या बरं आली आईस्क्रीम रोस्टेड आलमंड गेल्ली आहे बरी सारखी नॅचरलचा तो लावता नॅचरल्स ना दिसत म्हाका सो दुबय बी रावताय ती थँक येवपा जाय हें न्हू तें शराफ डीजे मेट्रो स्टेशन आहा चंय थिंगा ओके चोत्राम आनी कालीज सेंटर आहा चंय थिंगा लागीं तें ओल्ड मुंबय आईस्क्रीम म्हण आनी आतां मुखार चोया कितें मेळटा ना तर गारया लिपस्टिकूय गेली आईस्क्रीमी बरोबर एक सारकी बरी प्लेस सांगता हांव दुबय रावता तें हिंगा शराफ डीजे न्हू आल मदीना हायपर मार्केट सेंट्रल मॉल आहा सो थिंग न्हू बरें मेळटाय वस्तू आनी ऑफरूय आसता सो केन्नाय चॅक कोराय ओके दाखयता कितें हें ओदा आहा तें मेट्रो को लागीं आहा तें सो हिंग शराफ डीजे मेट्रो को देंवपाचें आनी थिंगा वचपाचें शॉपिंगाक सो हें मदीना सेंट्रल मॉल भितर जायते आहा रेस्टॉरंट्सूय हाय सो हिंग ऊंच डिपार्टमेंटल स्टोर आनी सकयल जस्ट लायक अ सुपर मार्केट हायपर मार्केट सो हिंग थंय ज्यूस बी मेळटा आयस्क्रीम्स फ्रेश ज्यूस आनी हिंग डेट्स आहाय थंय हाजूर आनी मागीर बिस्किट्स बेकरी आयटम्स डोनट्स केक्स सगळे भाशेचे एंड व्हेरी अफोर्डेबल कोण दुबय मुगे हो दुबय विडियो चोयताय चोय जाल्यार हिंग येयाय बरें तुमकां ऑफराचेरूय मेळटलें आनी व्हेरी गूड क्वॉलिटी हें मेळटलें तुमकां फ्रेश फ्रुट्स एंड वेजिटेबल्स ओके मोस्टली फ्रायडेज सॅटर्डे संडेज चोयाय येयाय आनी थंय कितू मिठाई आहा ती डिफरंट टायप्स पीस जाताय चोयल्या सारके आनी रसमलाई फ्रूट कस्टर्ड खीर गुलाब जामून हे बरें लागता हां गुलाब जामून सो आनी हिंग ते मसाला पिस्ताज आनी हे फ्रेश वेजिटेबल्स आनी हिंग चोयतो हें पातपोणोस बी आहलो हे आख्खे न्हू ही एरिया आख्खे सगळे केरलायटा लोकां दोलो अशें खबर ना ती फ्लावर्स बी ती पुजा बी करपा वताय कोण जाणा पातपोणोस कितू धाकले तेचोय सारके ल्हान आनी आंबे चोय तितू एश को फ्रेश एश दिसनाय सारके एश को मोव एश आहले चड म्हाका दिसता ते बॉक्सान आटाय न्हू एक्सपोर्ट कोत्ताय दोना ते हें जाताय धाडवताय तेका लागून म्हाका लोक एमटी आहा चोय दिसता कोना जाल्यार आय थिंक सो म्हाका सीटूय मेळटलें हिंग लागीं आहा हिंग शराफ डीजे मेट्रो स्टेशन टू बज्जुमान मागीर पावलें सो नेक्स्ट ट्रेन टू क्रीक इज इन 4 minutes दुबय न्हू ती नेक्स्ट डे जाता म्हळ्यार रातीको क्लीन करून दवरताय सो आतां थिंग फाटल्यान क्लिनींग कोताय सो दुबय आख्खें तूं दुसरो दीस म्हळ्यार इतू साफ आनी इतू टायडी नीट एंड टायडी आनी इतू ब्युटिफूल दिसती पडटलें एवरी मॉर्निंग तुका एश कोन गार्बेज आनी कांय एश कोन डर्टी दिसती पडपाना कित्याक ती एश कोन पब्लीक एश कोन हें बंद जाता न्हू एट 12 or 11 o'clock 12 वाजता 12 or 1 o'clock तेदो मागीर ती क्लिनींग स्टार्ट कोताय आनी बरें दवरताय बरें कोताय फॉर द नेक्स्ट डे
बंगलोर एमटी मेटम बसपा मेळ म्हाका फाटल्यान दुसरी ट्रेन गेली सारकी एमटी आहा आयकूना जाय माय काडना म्हाका उगडा आसना Bergman. Doors will open on the right-hand side. Green lines. Bergman metro station दाखयता हें इंटरचेंज स्टेशन सो हिंगा रेड लायन आनी ग्रीन लायन दोन्ही कनेक्ट जाताय सो हे वदा वयताय तो लोक एक्सपो 2020 आनी ते वदा सेंटर पॉइंट आनी हून चोय ते एग्जीट ओके सो हांवूय वयता